गेले दिसता हांव बरें नाशिल्लें कोणी पळयला ही जाणटेली आगार करून गेली भायर तेन्ना पळयलें सगळें आग पेटलें तेंचे कपडे सुद्दां काडपाक मेळना सगळें आग थंय लागली कपडे बीन सगळे जळले सगळें गोबर जालें तेंचें मेन आता तुमचे हे धाकटे आसा न्हू हेका कशें मी खाटी न्हिदलेलं न्हू गोळ येता म्हणून फाटल्यान आवाज येयलो फटाफटा करून म्हणजे आवाज येतकच मी गेलो म्हणजे भायरसून उदक भितर लागून भितर येयलो कपड्यांक लागून फाटल्या रुमाक फाटसून सुरू झाली हो फाटसून आणि तुम्ही आता कितकी जाणां रावता त्या घरान आमी एक चेडूं दुसरें एक चेडूं तिसरें चेडूं 5-6 जाणां रावता 5 लोक आसता पण आता फाटली साईड सगळी जळली तुमची हो माझी भण रावता पळय तेका खंय आधार ना ती बावडे आमचे चावडेक रावली तेजे सगळे जळे पत्रे वाळशे सगळे गोबरच जालो तेणी आतां कितें करपाचें काम करून कोण भरता ते माझी 4 कागदां इकली कपडे बिडे सगळे जळे वस्ती दागिने पैसे सगळे गोबर झालं काय तुरून काटी ते तुझ्या हातीन आधी कितें हे डोकं मी सुखे रावचं कोण धरला ती कडकड लागतं न्हू करपाक डॉक्युमेंट बेगीन भायर काढले बाकी काय ना बाय असले न्हू हे रडपा लागले काय पहले लगा था आग मेरा भाई बोला कि उधर थोड़ा आग लगा है तो मैं आ गया दौड़ के खाना खाने बैठा था मैं दौड़ के आ गया मैं और बस कुछ नहीं बाद में ये पाइप लगाया मैं फायर वाला बाद में वो तो कुछ नहीं किया बाद में आया ये लोग क्या बोलते हैं फायर वाला सब तुम जब यहाँ आए था तो आग बढ़ा था हाँ पूरा इधर बढ़ा था इधर बाद में तुम सब बुझाया हाँ सगळे जळून गोबर झाला कायच उरना तर आमकां मदत कोणी तरी करपाची आमचो कमोपी कोण ना कांयच त्या घरान उरना सुद्दां 28 विठ्ठल नार्वेकर म्हणून हेनी आमकां वाळपो फायर स्टेशनाचेर कॉल दिले की घराक एक उजो पेटला म्हणून नियर होंडा IDC ऑफिस त्याच्या फाटल्या सो आमी इमिडिएटली टर्न आउट केली फर्स्ट गाडी आमचो DG गांव सब ऑफिसर हो फुडें गेलो तेजे उपरांत आमी क्युआरय घेवन इमिडिएटली दोन्ही गाडी टर्न आउट दुसरी गाडी टर्न आउट केली येयला हांगा पळयलें जाल्यार की गाडी थंय वचना रोड नासल्या कारणान आमी चलतच फुडें आयले घरा कडेन तर पळयता जाल्यार हांगासर रामदेव फॅक्टरी आसा जी प्लास्टीक खुर्चे बी करता तेंच्यांनी पयलींच आमच्या पयलींच होस सोडून जी फायर फायटींग आहा ती तेंच्यांनी चालू केल्ली आणि सगळे जे त्यांचे घराचे जे सायटीक कशी पडी आसली बारीक रूम आसलो तेजे भितर ती एक त्याची आमची सावित्री माइंडकर हेची चली रावताली सो इमिडिएटली तेंच्यांनी उजो तेंच्यांनी कंट्रोलाक बऱ्यापैकी हाडलेलो आनी उजो पालयल्लो सगळो तेंच्यांनी सो आणि ती तेंच्यांनी एक LPG सिलिंडर जो एक खाली आसलो एम्प्टी आसलो तो सुद्धा तेंच्यांनी काढून दवरलेलो सो आणि ती तेची चली ती मातशी काय जावना तेंकां ती बरी आहा सेफ आहा आणि मातशे तेंची जी बेड जो रूम आसलो तेंचो किचन रूम तो पुरो सगळो जळलो आसा सगळे कार्बनाचे जे लाकडां आसली तेंची कपडे आसले सगळे आयदनां आसा ती सगळी जळलेली आसा ती सगळी तेंची जळलेली आसा बरेच तेंची नुकसाण जाल्ली आसा आणि बरे हेंच्यांनी आमचे रामदेव फॅक्टरीन तेंच्यांनी बरी तेंकां हेल्प केल्ली आसा मागीर आमी थोडे जे उजो थोडो आसलो सो आमी विथ तेंचे होज घेवन तेंची फायर फायटिंग सिस्टम आमी तेंचो उजो आहा तो कंट्रोलात हाडलेलो आसा आनी पालयल्लो आसा आतां आनी कांयच उजो ना फक्त स्मोक एक गरम हीट जाल्ल्या कारणान एक स्मोक येता आनी सो तेंची फॅमिली सगळी सेफ आसा आणि नुकसाण त्यांची बरीचशी जाल्ली आसा आमी एस्टिमेट करतले आणि होंडा IDCच्या माझ्या फाटल्यान तुम्ही एक घर पळोवपाक शकता ते एक रेजिडेन्शियल घर त्या घरान रावपी शेवंती माइंडकर तिच्या घराक आयज उजो लागलो आणि एक सायड आणि फाटली सायड टोटली जळोन काबार जाल्ली आसा तिचे म्हणणें अशें आहा की ती न्हिदलेली खंय आणि फाटल्यान कितें तरी आवाज येता म्हणून ती फाटल्यान पळोवपाक गेली तेन्ना उजो पेट्टालो खंय थंय जेन्ना तिका उजो पेटलो अशें कळ्ळें तेन्ना ती इमिडिएटली ती आनी तेची एक चली आनी त्या चलयेची एक धाकटी चली तिगाय जाणां नियर बाय एक फॅक्टरी आसा रामदेव प्लास्टीक म्हणून तेंचे कडेन धांवली
सो रामदेव प्लास्टीक फॅक्टरी त्यांची एक मॅडम आसा तेणी इनिशिएटीव घेवन बेगिनात बेगीन आपले स्टाफ घालून जे त्यांचे उदक आसा ते उदक हांगासर पायपान जसे फायर ब्रिगेडीचे होज असतात तसे त्यांच्यानी हांगासर ले करून जो उजो आसा तो पालोवपाचो प्रयत्न केला आसा. बट उजो आता सध्या कंट्रोलान येयल्लो आसा. बट फाटली सायड जी आसा त्यांचे ते पत्रे कित्याक वाशे असले त्यांचे लाकडाचे सगळे वाशे जळोन सगळे पत्रे बीन सगळे सकयल पडलेले आसा आणि ही माझ्या फाटल्यान पळयता ती ही दुसरी सायड आसा. सो दुसऱ्या सायडीन सगळे त्यांचे म्हणजे ऑलमोस्ट सगळे जळलेले आसा. सो सध्या फायर ब्रिगेड वाळपयची हांगासर पावलेली आसा. बट फायर ब्रिगेड ह्या प्रॅक्टिकली हांगासर घरा मेरेन पावूंक शकना कित्याक हे जे घर आसा तेका रोड ना, एक पांयवाट आसा. तेका लागून फायर ब्रिगेडीन कितें केलां की जे रामदेव प्लास्टीकचे जी पायपां हाडल्या तेकाच आपलो होज कनेक्ट केला आणि तेंच्यांनी हांगासर जी बाकीची उरलेलो उजो आसा तो सगळो पायलेलो आसा. सध्या तरी आता सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आसा. बट तेंचें म्हणणें अशें आसा की आपलो कमोवपी कोण ना आणि मेन थिंग सांगपाचें म्हटल्यार जी फाटली सायड जी जळलेली आसा त्या फाटल्या सायडीन खंय तेची एक चली रावताली आणि तिचे कपडे सगळ्यांचे कपडे आणि बाकीचे आयदनां सगळी जळोन सगळे काबार जाल्ले आसा. सो ती जी चली आसा त्या चलयेक आता सध्या रावपाक हांगासर कांयच आदार ना. आणि जे घर जे आसा त्या घराचे सगळे वाशे बिशे जळल्या कारणान तांकां त्या घरान सध्या रावपाक मातशें रिस्की जाल्लें आसा. 70च्यान पुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.